उत्तराखंडाच्या भाजप सरकारान जमनी साल्वार करपा खातीर खासा कायदो हाडपाचो निर्णय घेतलो। तेच धर्तरेर गोंय सरकारान लेगीत गोंयच्यो जमनी साल्वार करपा खातीर कायदो हाडचो अशी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केली। उत्तराखंड सरकारान ह्या कायद्यान कसल्यो तरतुदी केल्यात त्यो समजून घेवपा खातीर गोंय सरकारान उत्तराखंड वचून हो कायदो समजून घेवचो अशें मनोजाचें म्हणणें। गोंयकारा कडेन फुडल्या जनरेशनाक जागो घेवपाक जागो नासतलो आनी रावपाक घर नासतलें हें लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय। सो हांव वयता ह्या सरकारा कडेन मागता की तेंच्यांनी हांव मागना तेंच्या कडेन कायदो करूंक ते करचें ना, पूण मागता तेंच्या कडेन की तुमी एक टूर करचो उत्तराखंडाक। तुमचो डबल इंजीन सरकार आसा, खंयचो कायदो कितें आसा पळय TCPचो आनी तेंचो लँड प्रोटेक्शन हो कायदो कितें तो अंडरस्टँड करपाचो आनी येवपाचो आनी लोकांक सांगपाचें। लोकांक तुमी काळोखान दवरपाक नाका। आनी आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या फुडें जो लँड इश्यू आसा, जो मेजर इश्यू आसा, हो लँड इश्यू घेवन आमी फुडें वयतले। तेजी आमची कॅम्पेन कितें आसतली, आमचो फुडलो प्लॅन एक्शन प्लॅन कितें आसतलो हो थोड्याच दिसांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी तुमच्या प्रेसा फुड्यान मांडटले। पूण आमी लोकां कडेन मागता की तुमचो सपोर्ट आमकां ह्या विशयाचेर जाय। आतां प्रूव जाल्लें आसा की लँड प्रोटेक्शन कायदो भायल्यांक जमनी घेवपाक आडोवपाक कायदो एसेंब्ली हाडपाक शकता हे BJPच्या डबल इंजीन सरकारान प्रूव जाल्लें आसा। सो गोंयच्याय सरकारान तें थंय वचोन जर जाता तेंच्यांनी हांगा हाडपाक जाय।